तू पळयत कमेंट इज टेकिंग एवरीवन फॉर अ रायड, एवरी गोवन फॉर अ रायड. हांवें प्लॅन पळयलो, हांवें ती सायट पळयली, हांवें ते सर्वे प्लॅन पळयलो, हांवें रिजनल प्लॅन पळयलो. हे सगळे जर पळयत जाल्यार 100% दिसून येता की सरकारान गोंय विकूंक काडला. एकामेकांक ब्लेम करता, एकामेकांक चोर म्हणून दाखयता. सगळे चोर एकठांय जाल्या आनी गोंय जर वाचयतलो जाल्यार आमच्या सारक्यांनी फुडें सरचें पडटलें. शिकिल्ल्या मनशांनी फुडें सरचें पडटलें. जे आपल्या घरान कम्फर्टान रावता पळय तांणी फुडें सरचें पडटलें. कारण आमी जर थंयच बसत की आमचो कम्फर्ट आसा म्हणून भितर बसत न्ही जाल्यार हो सरकार बदलचो ना. कारण साद्या लोकांक सरकार आज टेकिंग फॉर अ रायड आनी जे मनीस कम्फर्टेबल आसा दे फील दॅट वी आर एट आवर कम्फर्ट, वाय शूड वी गेट इन टू ऑन स्ट्रीट्स. बट द डे these people start coming on street, government will learn its lesson. आणि गव्हर्मेंटाक लेसन शिकयतलो तो आजूच शिकोवपा जाय. कारण आज जे कम्फर्टान लोक घरान बसले आपल्या पळय त्यांची भुरगीं आसा पळय, तांचो फुडार आसा पळय तो कॉम्प्रोमायज जातलो खंय तरी. तेन्ना आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां झगडचेंच पडटलें. आमच्या देवा खातीर, आमच्या देवळा खातीर, आमच्या चर्ची खातीर, आमच्या जाग्या खातीर, आमच्या प्रोटेक्टेड सायटा खातीर आमकां झगडचें पडटलें. आनी आमचे बरोबर जे कोणी पयलीं हो प्रोग्राम स्टार्ट केला तांणी स्टार्ट केला, सुरवात केली. आमी जॉइन जावपा जाय, तांकां सपोर्ट करपा जाय म्हणून हो एक अटेम्प्ट आसा. एक सोशल मिडियाचेर काल तुवें जेन्ना अनाउन्स केलें सोशल मिडियाचेर एक अशें आयलें की एज अ एडवोकेट कोर्टान वयचें सांडून चूज करता. तेजेर तुमकां कितें? सत्याग्रह म्हणटा आनी रेव्होल्युशन म्हणटा पळय तो कोर्टान जायना. कोर्टान आमी लिगली खूब गोश्टींक झगडूंक शकता. ह्योच घालतले रिवोकेशना अपिलान आनी फुडली एक वर्सभर पेंडींग दवरतले, मागीर लोकांक पिशे म्हणून सांगतले आनी परते करतले. सरकारा कडेन कोर्टान खंयचेय दीर्घ काळाक लढाई लडपाचो सगळो आसता वेव्हार. जेन्ना लोक एकठांय जाता पळय, लोकांचो पावर एकठांय जाता पळय ताका रेव्होल्युशन म्हणटा. आज रेव्होल्युशन सुरू जाला. आदवोगाद म्हणून म्हाका कायद्यान भयंकर विश्वास आसा, कोर्टांनी म्हाका भयंकर विश्वास आसा आनी कोर्टानूच सरकारान जाग्यार घाल्या. फाटल्या 2 वर्सांचे जर तूं पळयत हायकोर्टान इतली PILां आसा, हायकोर्टान इतले सो मोठो कॉग्निजन्स जे घेतिल्लें आसा ते पळयत जाल्यार दॅट इज सरकाराचें फेल्युअर न्ही तें खंयच्यान तरी. त्या वेगवेगळ्या सो मोठ्यान हांव एडवोकेट म्हणून आसा, आमी कोर्टाक एसिस्ट केल्लो आसा. पूण जी गजाल सरकाराच्या एका आदेशान जावपाक शकता ताका आमी कोर्टान कित्याक वचचें? तेन्ना सरकाराक दाखोवन दिवपा जाय की हे रिवोकेशन करपाक तुमकां आमकां कोर्टान वचपाची गरज ना. हे दायज मरे गोंयचे. वॉट इज दीस? वॉट यू हॅव यू सीन तो मॅन्युपुलेटेड डॉक्युमेंट्स, ASIचे डॉक्युमेंट्स हांवें पळयल्या. ASIच्या डॉक्युमेंटाचेर क्लियर कट दाखयल्या ही प्रोटेक्टेड सायट म्हणून. TCP कमिटी ओवररुल्स ऑल दॅट एंड सेज दी परमिशन म्हणून. खंयच्यान हें जाता? म्हणजे लोकांक तुमी पिशे करता. कित्याक लोकांक पिशे करता तुमी? लोक पिशे म्हणून, गोंयकार पिशे म्हणून दिसता तुमकां ऑल द टायम. आनी जेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक लोक पिसो म्हणून समजतलो पळय तेन्ना ताका कोर्टान वचपाची गरज पडची ना. ही वील कम ऑन स्ट्रीट्स बिकॉज यू हॅव मेड देम कम ऑन स्ट्रीट. आय हॅव कम ऑन स्ट्रीट आउट ऑफ माय कम्फर्टेबल हाऊस बिकॉज आय वॉन्ट टू टीच अ लेसन टू दीस गव्हर्मेंट अँड पीपल असोसिएटेड विथ इट. जे आज गोवा फॉरवर्डाक ब्लेम करता, विजया सरदेसायाक म्हणटा, विजय म्हणटा, ताजेर तो बाबू कवळेकाराच्या टायमार बाबू कवळेकार म्हणटा आपल्याक खबर ना, CM म्हणटा इलिगल कन्स्ट्रक्शना आमच्या हातूंत भितर थारो ना. मागीर कर मरे रिवोक. 2 म्हयने कित्याक लागता रिवोक करपाक? डेमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट कर. इट इज ब्लेटंटली इलिगल. देर इज नो डावट अबाउट इट. ओल्ड गोवांतल्या प्रत्येक मनशाक विचारा, पंचायतींतल्या पंचांक विचारा जेणे लायसन्स दिल्लें तांकां की हे दिलें कशें लायसन्स पयलीं म्हणजे पयले सुवातेर. ब्लेम कोणाक करता? हांवें पळयल्या स्टेट. तूं सोशल मिडिया सारकें चाळून पळय. BJPचे जे आसा लोक बरोबर जे खुद CMच्या ऑफिसान घालतात ते आज पाद्रींक ब्लेम करता की तुमी तुमच्यो जमनी विकल्यो म्हणटा तेन्ना हे तुमी करपाक कशें आयले काय म्हणून, करपाक दिले कशें काय म्हणटा. अरे ब्लेम गेम बंद करा. गोंय विकपाचें बंद करा. नाजाल्यार आमचे सारके 100,000 लोक हांव तुका म्हजो मोबायल दाखयता. आज पळय तूं गोंयच्या खंयच्या मनशान सांगला की व्हेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क म्हणून. शिकिल्ले लोक, पॉलिटिक्साक असोसिएटेड आशिल्ले लोक आनी नॉन असोसिएटेड आशिल्ले लोक सुद्दां जर एकठांय जावन हांगा सपोर्ट करता जाल्यार हो आमचो सगळ्यांचो मुवमेंट. आज ताणें म्हाका हांगा बसपाक कित्याक दिलो ना मरे? विश्वास दिसलो मनांतल्यान की हो मनीस हांगा जेन्युइनली बसता म्हणून. देवाचो जागो, चर्चीचो जागो. आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवना. हे जे आमी केला स्टार्ट इज टू सेट एन एग्जाम्पल टू एवरी यंगस्टर. एवरी हांगा बशिल्ल्या शिकिल्ल्या मनशाक हांव सांगपाक सोदता की जो पर्यंत तुमी आवाज उठोवचे ना तेन्ना तुमकां
तुमच्या भुरग्यांक आनी गोंयकारांक तुमी फक्त ओडत व्हरतले आपल्या बरोबर पॉलिटिक्स करपाक आनी हेच जायत आसा. हेच गोंयांत चल्लां. ह्यो सगळे जाण फाल्यां एकठांय मागीर डिपार्टमेंटां कशी म्हणजे आज जी कोएलिशनां जातली प्री पोल आनी पोस्ट पोल कोएलिशन म्हणटा पळय ही फक्त फटंगपणाची कोएलिशनां. खंयच्यान तरी सरकार घडप आनी मागीर TCP सारके आपल्या हातान धरप. 16B कित्याक फ्रॉड ती? 16B इज द बिगेस्ट फ्रॉड गव्हर्मेंट हॅज प्लेड ऑन गोवा. वाय आर यू डुईंग दीस? आज जर तुम्ही गोंयाक एक प्लॅन दिवंक शकना, आज जर तुम्ही गोंयाक एक मास्टर प्लॅन दिवंक शकना, इट इज युअर फेलियर. इफ यू आर नॉट एबल टू फायनलायज CZMP प्लॅन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आनी ताजो फायन भरून तुम्ही जर टायम मागता देन इट इज युअर फेलियर. आज गोंयकारांक जर एक बरें लायफ तुम्ही दिवंक शकना, इट इज युअर फेलियर. एडमीट इट अँड ट्राय टू रिपेर इट. ते करच्या पेक्षा एकामेकांक ब्लेम करता. तो म्हणटा ताणें परमिशन दिल्लें, तो म्हणटा आपूण दिवनाशिल्लें, आमच्या सरकारान दिवनाशिल्लें. आरे तुमी सगळे एकठांय आशिल्ले. 2.5 वर्सां पयलीं नाशिल्लो तुमच्या बरोबर तो? तेन्ना कित्याक काडूना? आनी प्रॉपर्टी कोणाची? आन्सरां आमचे कडेन आसा रे प्रत्येक प्रश्नाची. तुमचे कडेन आसा जाल्यार रस्त्यार ये आनी सांगा ह्या लोकांक. कित्याक लिपून भोंवता? कोणी केलें? नांव घे न्ही. तुका नांव घेवपाक भंय दिसता? कित्याक भंय दिसता? कारण अशाक लागून की जेन्ना फुडले फावट BJPचे 8-9 सीट येतले, हेच जाय पडटले सरकार घडोवपाक, मागीर कशें आन्सर दितले लोकांक? आनी फाल्यां विकत घेवपाक कशें शकतले काँग्रेसीचे आनी गोवा फॉरवर्डाचे मनीस? सो हे सगळे पॉलिटिकल रे. हे पॉलिटिकल जेन्ना पॉलिटिक्स करतले, ते पॉलिटिक्स बंद करतलो जाल्यार म्हजे सारकेल्या मनशान फुडें वचचो पडटलो आनी म्हजे सारकेलो मनीस जॉयन जाता. हो जॉयन जाला, हो जॉयन जाला, ती सगळी भुरगीं जॉयन जाल्या. हे पळय सगळे शिकिल्ले लोक, सगळे आपल्या संवसारान आपल्या बिझनेसान एक्टीव आशिल्ले लोक आज आपलो बिझनेस काम धंदो फॅमिलीक सोडून जर हांगा बसता जाल्यार फक्त गोंया खातीर, गोंय साल्वार करपा खातीर, गोंयची हेरिटेज साल्वार करपा खातीर. गोंय आमचे इतले सुंदर मरे आनी आमचे गोंयकार इतले सुंदर लोक आसा. ते लोक वायलन्स करना, सत्याग्रह करता. आनी सत्याग्रह केन्ना जाता? जेन्ना सरकार फेल जाता. एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट सरकार हॅज फेल्ड, ओपोजिशन हॅज फेल्ड, बिकॉज क्वेश्चन करपाक कोणना. आज कित्याक येना काँग्रेसवाले रस्त्यार? यो आनी क्वेश्चन कर गव्हर्मेंटाक की बाबा हे अशें चल्लें, हें रॉंग म्हणून. येवपा जाय, सगळ्यांनी येवपा जाय, अक्रॉस पार्टी लायन्स येवपा जाय. आमी घालून दवरला हांगा बसपाक सगळ्यांक जागो आसा. जाका दिसता की गोंय इज इम्पॉर्टंट, गोंयकार इज इम्पॉर्टंट, गोंयची हेरिटेज इज इम्पॉर्टंट, जॉयन मी फॉर अ टोकन ऑल्सो. 5 दीस प्रॉबेबली 1-2 दीस जेवना खानासतना रावल्यार कांय जायना कोणाक. आनी जर सरकाराक दिसता की म्हाका त्रास करून जर ते हट्टीपणा करतले, करूं न्ही. पळय, आय विल सी वॉट हॅपन्स. बट जॉयन मी. I request, I make an earnest request to every Goan, every politician in Goa. If you feel for Goa, come join me in this, join them in this, join us in this. We will take this ahead. We will take it to logical conclusion, and we will do it means we will do it. And that's a straight message to the government. विड्रॉ तरी करा, एटलीस्ट डेमोलिशन प्रोसेस तरी स्टार्ट करा. डेमोलिशन करपाक प्रॉबेबली दे मे टेक सम. तूं म्हणटा तशें लिटिगेशनान घुसपावप आनी मागीर लोकांक रायडाक व्हरप हें चलतलें, पूण तें आमी पळयतले. एटलीस्ट जो प्रोसेस आसा रिवोकेशन, कितलो वेळ लागता रिवोकेशनाची नोटीस काडपाक? इलिगल ते कंप्लीट ASI's डॉक्युमेंट्स आर देर सेईंग दॅट इट इज अ प्रोटेक्टेड सायट. ती थंय जर एक गडगो आसा पळय, जो वॉल आसा विच इज हिस्टॉरिकली इम्पॉर्टंट वॉल, इज पासिंग थ्रू द प्रॉपर्टी रायट अक्रॉस दॅट स्ट्रक्चर. वाय वॉज दॅट नॉट कन्सिडर्ड? सर्वे कश्यो जाल्यो? गट बूक डिस्ट्रॉय कसो जाता? गट बूक खंय गेलो? गट बूक हाडून दाखय म्हणून सांग. जर पार्टी कडेन गट बुकाची कॉपी आसा, कॅडेस्ट्रलाची कॉपी आसा, खंयच्यान ताका मेळ्ळी, केन्ना मेळ्ळी, आनी ताज्या मागीर गट बूक कसो डिस्ट्रॉय जाता? हे प्रश्नाची आन्सरां तुमी दिया न्ही. तुमच्या तलाटीक आपया, तुमच्या डेप्युटी कलेक्टराक आपया, तुमच्या डिपार्टमेंटाक आपया आनी हे प्रश्न विचारा. कित्याक विचारना? हो सगळो प्रोसेस, हे फ्रॉड जे आसा, गट बूक म्हणटा पळय तो एक फ्रॉड तयार केला तांणी. स्ट्रक्चराक घालप CRZान आनी तो गट बूक डिस्ट्रॉय करप आनी सांगप की रिसर्वेक जी धाकटी स्ट्रक्चर दाखयली, जी वेगळी स्ट्रक्चर दाखयली, तीच मामलतदार मागीर डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा हे रिसर्वेक एड करून एक व्हडलें स्ट्रक्चर दाखयता. वाय दीस फ्रॉड? हे कित्याक करपाक जाय रे? कोणा खातीर? एक गोंयकाराक हांगा सादो गाडो घालतलो जाल्यार तुमी घालपाक दिना, आनी हे दी व्हडली घरां तुमी पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्टेड आसतना दिता. कोण ती? शी इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर BJP न्ही. आज तुमी फुडें येवन सांगना कित्याक? येस, शी हॅज डन समथींग इलिगल, वी आर गोइंग टू रिवोक इट. ती तुमच्या पार्टीचे म्हणून तुमी उलोवंक शकना? आय नो वॉट द रिपरकशन्स ऑफ दीस. आय नो वॉट मे कम अप अगेन्स्ट मी फॉर दीस. आय एम रेडी टू फेस इट. आय विल डू इट फॉर पीपल. आय विल डुईंग इट फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा एंड माय चाइल्ड्स फ्युचर. एज दॅट इज वॉट इज एट थ्रेट रायट नाव. Jason.
सावथांतल्यान आयला तो सगळें सोडून बसतलो हांगा म्हजे बरोबर जाता तितलो वेळ. आयज गोंयांत आतां कितें चलता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. गोंयांत कितें चलता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. कोणाक सांगपाची कांय गरज ना. ल्हान ल्हान भुरगे देखून आतां पयर सॅटर्डे हांव हांगा मिसा आयिल्लो तेन्ना हे स्ट्रायक चलता तेन्ना म्हजे दोनूय चेडे म्हजे लागीं विचारूंक लागले डाडा ते कित्याक बसल्या काय म्हूण. आय फील एशेम्ड टू टेल देम दॅट गोवा इज बीन ऑन सेल, होलसेल कम रिटेल. आनी कोण करता? आयच्या हाच्यान सरकार चलता तो तांचेच. आतां दोगोय मिनिस्टर झगडटा आग्वाद फोर्ट विकलो म्हूण वो भाड्याक लायला म्हूण. तर अशी आमची सगळी हेरिटेज ते विंकीत आहा जाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक आमी कितें दितले? आय एन्सेस्टर्स हॅज गिवन अस टू दीस ऑल दीस हेरिटेज टू अस. सो वॉट वी आर गोईंग टू गिव इट टू आवर चिल्ड्रन इन फ्युचर. ताका लागून आज सपोर्ट करपाक जाय म्हूण हे मुवमेंटाक आमी हांगासर येयल्या. तो मागता सगळ्या गोंयकारांक आमी सगळे एक जावन हें खूंय तरी बंद करया. वो आमचो हेरिटेज हिंगता. आयज तर हिंगा ओल्ड गोवा आयला जाल्यार फाल्यां खूंय दुसऱ्या देवळां कडेन आनी हेर आमचे हेरिटेज जागे आहा तेय इकतले. देर इज अ बिग चान्स ऑफ गिवींग आउट दीस फोर्ट आग्वाद टू अ कसिनो ऑल्सो. So we have to stop it right now and we need to come together. I request all our Goans to come together and stop all these illegalities. आमी आयकलां बाब आमचो अमित पालेकरान कशे परीन बारीकसाणेन तुमकां सांगलां. पूण आमकांय लॉस दिसता ह्या फेस्ताच्या दिसांनी आमी हांगासर बसपाक आनी ऑब्जेक्शन आमचें मांडपाक. सरकारान एक 50 मिटराचे लॉज नाल्लांचे लॉज आतां व्हडले विला करून दाखयला. आख्या संवसाराचे दोळे आमचेर आसा, गोंयचेर आसा. जे भाशेन आमचो सरकार BJP सरकार आनी आदी काँग्रेसूय सरकार तसोच करीत आयिल्लो आनी BJPन हे आनीक प्रमोट केलां असल्यो इलिगॅलिटीज. हे सरकारान ताबडतोब बंद करपाक जाय. सारकें ना. आमी आमच्या फुडाराक आमचे फुडले पिळगेक कितें सांगतात की हातूंत फाल्स आनी बरें कांयच ना. म्हणजे रायट एंड रॉंग हातूंत डिफरन्सूच ना. की चालू आसा मेडी वाट ती चालूच दवरूंक सोदतात हें सारकें ना. हांव मागतां सरकारांताय बेगून हें हाजेर डिमॉलिशन ऑर्डर काडून आमच्या गोंयकारांक एक बावार्थ की सरकार चलता वो सरकार लोकांचें आयकता अशें म्हूण दाखोवपाक. कित्याक आयज ऑपोजिशनूय ओगे आसात. आयज ऑपोजिशनान हे प्रश्न मांडूंक जाय आशिल्ले. आयज काँग्रेस आनी BJP आमकां एकूच जावन गेल्ले आसा. देखून मागता आनीक फावटी सरकारांताय बेगीनूच एक स्टेप घेवन हे डिमॉलिशन ऑर्डर मुखार काडपाक आनी एक्शन घेवपाक. थँक्यू. माझे नाव गोरखनाथ सुरेश केरकर. हांव धोळापी खोर्ले रावपी. हांव लोकलूच. आमी हांगा पळयलां आसतलें ते बारीकशे जे लॉज आसले ऑलमोस्ट एक 50 स्क्वेअर मिटरचे मातयेचे असले आनी तांच्यांनी फक्त रिपेर हो लायसन घेतलेलो. रिपेर लायसन घेता तेंच्यांनी सगळे आख्खे कन्स्ट्रक्शन आख्खी कॉन्क्रीट हें केलें. आतां ग्रावंड +1 तेजी स्ट्रक्चर आसा आनी ही कितें जाल्यार फक्त विदीन जी हेरिटेज झोन आसा बफर झोनाच्या भितर आसा. ज्या पर्यंत जेणी तो इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन केला तेजेर सरकार ज्या पर्यंत एक्शन घेयना ते डिमोलिश जायना त्या पर्यंत आमचें एज्युकेशन चालूच आसतलें. एज अ लोकल मास्टर